देवाचें उतर ह्या नियाळ मालांत सगल्यांक तुमकां माये मोगाचो येवकार। जॉन न्यूटन हाणें एक खूब फामाद अमेझिंग ग्रेस नांवाचें गायन बरयलां। ताणें आपल्या जिवितांत बदलचे आदीं तो आफ्रिकाच्या लोकांक धरून हाडून सिरविदोर म्हूण विकतालो। ताचो धंदो खूब नेटान चलतालो। एक दीस जेन्ना तो ह्या मनशांक घेवन परत आपल्या देशांत येतालो तेन्ना ताचें तारू तुफानाक सांपडलें। त्या तुफानांतलो वाटोवल्या उपरांत तो एक नांव वस्तो धरून परगोटणार जालो। 82 वर्सांचे पिरायेर जेन्ना ताका चड कांय उगडास उरो नासलो तेन्ना तो सदांच म्हणटालो, म्हाका फकत दोनूच वस्तू उगडास आसा। पयली म्हणल्यार हांव एक व्हड पातकी मनीस आनी दुसरी म्हणल्यार जेजू क्रिस्त म्हजो सुरवंडार। जेजू हो कोण आनी तो खंयसान आयला? ह्या प्रश्नाचो जबाब आमकां आयच्या शुभ वर्तमानान आयकूंक मेळटा। आयच्या शुभ वर्तमाना परवणे जेजू दाविदाचो पूत आनी तो आब्राहमाच्या घराण्यांतल्यान आयला म्हूण दाखोवन दिता। देवान जेन्ना हो संवसार रचलो तेन्ना ताका सगळेंच बरें दिसलें। पूण आदामान आनी एवेन पातक करून देवाच्या सैमाक पातकांत उडयलो आनी ह्या पातकाच्या खोतांतली आमकां धुवन काडूंक देवान आपल्या एकल्याच पुताक ह्या संवसारांत आमचे पासत खुर्सार मरूंक धाडलो। ताकाच लागून जेजू फकत जॉन न्यूटनाचोच न्हय पूण आमचोय सुरवंडार जावन आसा। पूण हें आमकां दुसऱ्यांनी कितलेंय सांगलें जाल्यार तें आमच्या मनांत रिगचें ना। घडयेक जॉन न्यूटना भाशेन आमच्या जिवितांत इतल्या व्हडलें ओपरूप घडचें ना जायत। पूण आमी तर आमच्या काळजांत जेजूच्या मोगाचेर आनी ताच्या आज्ञाचेर नियाळ केलो जाल्यार ती आमकां सोंपेपणी स्पश्ट जातली। तर आयच्या दिसा आमी देवाच्या उतराचेर नियाळ करता आसतना आमच्या जिवितांत जेजू आमचो सुरवंडार म्हूण वळखून घेवंक देवाचो आदार मागुया। मोगाला बापा, तुजें उतर मानून घेवंक म्हाका तुजी कृपा दी। सुम्या जेजू क्रिस्ता, बापाची खुशी करूंक म्हाका तुजो आदार दी। पवित्र आत्म्या, जा तूं आमचो आलाशिरो आनी वाट। आमेन। म्हजे बरोबर तुमी देवाचें उतर नियाळलां देखून देव बरें करूं। आमी परतून मेलोसोर पवित्र रावात, खुशाल रावात।